नमस्कार माझे मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया माणक्याची चिली किंवा स्क्विड्स चिली। ही करपाक सामकी सोपी आसा आनी खावपाक खूब म्हणल्यार खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। ताका लागून हांवें हांगा मिडियम माणक्यो घेतल्या। ह्यो माणक्यो हांवें उदकान बरेपैकी धुवन घेतला आनी साफ करून घेतला। आतां हांकां आमी कातरून घेवया। हांव हांगा रिंग शेपान तांकां अशें कातरून घेता। हांवें हांगा नुस्त्याच्या कातरेचो वापर केला। हाच्या जाग्यार तुमी आदोळेचोय वापर केल्यार जाता। तर अशी आमी ताका रिंग शेपान अशी कातरून घेता। अशीच आमी सगळ्यो माणक्यो ह्यो रिंग शेपान कातरून घेवया। तर ह्यो पया आमी सगळ्यो माणक्यो अशे रिंग शेपान कातरून घेतला। आतां हांकां आमी मॅरिनेट करून घेवया। तातून घालता 1 चमचो मीठ। हांगा तुमी तुमच्या चवी पुरती वापरात। मागीर तातून घालया अर्दो चमचो हळदीचो पिठो आनी हे आमकां सगळे मिक्स करून घेवपाक जाय। ती हळद आनी मीठ ते बरे अशें माणक्यांक लावन घेवपाक जाय। अशें मिक्स करून एक अर्द वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। ताजे उपरांत एका कायलीन थोडें तेल घालून घेता आनी तेल बरें तापलें म्हणटकीर तातून आमी लसूण घालून घेवया। हांगा हांवें 4 ते 5 लसणीच्यो पाकळ्यो अश्यो सोलून कातरून घेतल्या, त्यो घालून घेता आनी ह्यो आमकां 5 मिनटां खातीर बऱ्यो तळसून घेवपाक जाय, बऱ्यो फ्राय करून घेवपाक जाय। ते बरे फ्राय करून जाले म्हणटकीर तातून हांगा हांवें हरव्यो मिरसांग्यो घेतल्या। ह्यो हांवें 4 हरव्यो मिरसांग घेतल्या, त्यो हांव घालून घेता। 2 कांदे अशे लांब पातळ शिनून घेतल्या, ते घालून घेवया आनी हे आमकां बरें तळसून घेवपाक जाय। तो कांदो बरो गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवपाक जाय। तातून मागीर 1 चमचो आले लसणाची पेस्ट घालून घेता। 2 टमाट अशे कातरून घेतल्या, ते घालून घेवया आनी होय आमकां बरो असो भाजून घेवपाक जाय, बरो तळसून घेवपाक जाय। तो टमाट बरो सॉफ्ट जायसर तळसून घेता। मागीर तातून घालया डबू मिरसांग। हांगा हांवें 1 ल्हान डबू मिरसांग अशी कातरून घेतल्या, ती घालून घेता आनी ही आमकां अशी बरी भाजून घेवपाक जाय। डबू मिरसांग शिजपाक चड टायम लागना, ताका लागून हांवें हांगा लास्टाक घातल्या। मागीर तातून घालया अर्दो चमचो हळदीचो पिठो। ताच्या उपरांत घालता 1 मोठो चमचो मिरसांगेचो पिठो। 1 चमचो घालया गरम मसाला, हे ऑप्शनल आसा आनी हे आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें धवळून घेता। ते जाले म्हणटकीर तातून ते मॅरिनेट केल्ले माणक्याचे कुडके घालून घेवया। ते आमी मॅरिनेट केल्ले माणक्यो अशे घालून घेता आनी त्योय आमकां 5 ते 10 मिनटां खातीर भाजून घेवपाक जाय। त्यो अश्यो बऱ्यो भाजून जाले म्हणटकीर तातून 1 ग्लास उदक घालून घेवया आनी ती एकदां अशी मिक्स करून घेवया आनी ताजेर झाकणें घालून हे आमकां 15 ते 20 मिनटां खातीर शिजोवन घेवपाक जाय। 20 मिनटां उपरांत पळयात आमच्यो त्यो माणक्यो बऱ्यो शिजल्या। आतां तातून पाव चमचो सोया सॉस घालून घेता। 1 मोठो चमचो रेड चिली सॉस घालून घेवया आनी हे आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें धवळून घेवपाक जाय आनी ताजेर झाकणें घालून हे उदक आटसर शिजोवन घेवपाक जाय। आनी हे पया तुमचे माणक्याची चिली खावपाक तयार जाल्ली आसा आनी तातूंतलें तें उदकूय बरें आटलां। तातून आमी थोडी बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेवया आनी मिक्स करून तुमचे माणक्याचे चिली खावपाक तयार जाल्ले आसा। हे तुमी शिता वांगडा किंवा पावा वांगडा बी खावूं शकता। हे खावपाक खूब रुचीक लागता। तुमी एकदां नक्की ट्राय करून पळयात। आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।